Dr. Ila from Goa shares important message to Goan in regards to the second wave. The doctor differentiates between the first wave and the second wave and said that more younger people have lost their life in the second wave of COVID-19. She also appealed to the people to get vaccinated. Here's what Dr. Ila said. I'd like to address a few differences between the first wave and the second wave that we're seeing now. First of all, younger people are suffering more than they were during the first wave. People were getting infected regardless of age, but usually the younger age group would escape with minor asymptomatic illness. Now they are getting pneumonia, ARDS. People in their 20s and 30s are dying in GMC. So it is something to be worried about. In fact, there's a reversal of the demographic which is seen, because these days the elderly people who are admitted in the hospitals are getting discharged and recovering, but the young people are suffering. And the only logical explanation for this is vaccination, because most of the elderly people and the senior citizens in Goa are already vaccinated. If not second dose, most of them have received their first dose. So we cannot deny that vaccination is something that's going to help us going forward. Secondly, is something that we don't really know why, but it's happening regardless, is RT-PCR reports are repeatedly coming negative, but patients are still having severe lung involvement with CT scores of above 16 out of 25, sometimes even above 20. These people are not microbiologically positive, but they are getting admitted and they are dying due to ARDS and due to lung involvement and pneumonias, and that is something that people need to be aware about. Just because your RT-PCR negative doesn't mean that you can go out and enjoy and live your life like you were before, because you could still be positive, you could still get really seriously ill, and you could give that infection to other people as well. The third thing is that there are a lot of atypical symptoms which we are seeing on a daily basis. Now that list includes conjunctivitis, abdominal pain, diarrhea, loose motions, and people are coming not just with lung involvement and breathlessness, but they are coming as emergency patients where their BPs are very low and extremely low, and some patients are even dying of shock because of low BP. So yes, there is a lot to worry about at the second wave. We are in this for more than a year now, but it's almost as if we're dealing with a completely new virus. But fear not, there is still hope. If we all work together and we all join hands and fight this together, we can still get out of it. Goa CM Dr. Pramod Sawant on Wednesday announced a lockdown in Goa starting from Thursday evening till Monday morning due to rise in COVID-19 cases. CM Dr. Pramod Sawant clarified that all the essential services will be open and people need not have to panic. म्हणजे एकंदर एक कंटिन्युअसली लोकभावनेचा आधार करून आम्ही एक निर्णय घेतला की ब्रेस्तार सांजेपासून म्हणजे फाल्यां सांजेपासून सोमारा सकाळपर्यंत लॉकडावन करपाचो निर्णय जो आसा हो सरकारान घेतला. हितूर म्हणजे लोकांनी परत सांगता पॅनीक जावन वचपाची गरज ना. एसेन्शियल सर्विसीस सगळ्यो इन्क्लुडींग ग्रॉसरी आयटम्स जे लागता आमकां आनी किचन्स ही होम डिलिव्हरी खातीर ही चालू उरतली. खंयचीच किचन्स बंद उरची ना. एसेन्शियल ब्रेस्तार सांजे पासून सोमार दीस सकाळी. ब्रेस्तार आमचो एक्चुअली 10 लॉकडावन म्हणजे जेन्ना नायट कर्फ्यू लागतालो, बट ब्रेस्तार दीस आमी 7 उपरांत म्हणूं येता, कारण ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी हितूर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हो पुराय बंद उरतलो. ब्रेस्तार दीस सांजे, ब्रेस्तार शुक्रार, शेनवार, आयतार आणि सोमार दीस सकाळी नॉर्मल एक्टिविटी चालू उरतल्यो. हो, सोमारच्यान सकाळी परत एकदा नॉर्मल एक्टिविटी चालू उरतल्यो. रिपीट करता, सोमारच्यान फुडें. आनी हेका लागून खंयचेच म्हणजे एसेन्शियल सर्विसीस सगळ्यो चालू उरतल्यो. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बंद आसतलो. ज्यो इंडस्ट्रियल सर्विसीस आसा जेची बंद ज्यो आहा पळय न्ही, इंडस्ट्रियल सर्विसीस त्यांच्या विदीन द कॅम्पसीस तांच्यो चालू आसतल्यो. इंडस्ट्रियल सर्विसीस आमी बंद करिना. तांच्यांनी ट्रान्सपोर्ट जो आसा आपल्या लोकां खातीर तांच्यांनी अवेलेबल करचो. त्या ती इंडस्ट्रियल सर्विसीस ह्यो चालू उरतल्यो. तांच्यांनी बाकीचे सगळी प्रिकॉशन्स जी आसा ही घेवची. हेजो डिटेलान नोटिफिकेशन आयज सांजचे 5 पर्यंत हे दोनूय कलेक्टरा कडल्यान इश्यू केले वयतले. फक्त मार्केट्स जी आसा ही जी भरताली
ओके, ती जी आसा ही मार्केट ह्या 2 दिसाच्या मदीं जो बाजार भरता तो बाजार जो आसा हो बंद उरतलो. ओके, गव्हर्मेंट एसेन्शियल सर्विसीस चालू उरतल्यो. एसेन्शियल सर्विसीसान ज्यो ज्यो येता तितके चालू उरतले, बाकीचे बंद आसतले. प्रायवेट हांवें ज्या पद्दतीन सांगला की विदीन देअर कॅम्पसीस ज्यो काही कंपनीज बंद करू शकना, जाका चलोवपाक जाय त्यो चालू उरतल्यो, ताका आमी डिस्टर्ब करचे ना. कॅसिनोज बंद उरतले. हय, सो काय सगळे बार एंड रेस्टॉरंट तेंच्यांनी डेलिव्हरी दिव येता थंयसर चालू उरचे ना. आमी किचन बंद उरचे ना आनी बाकीचे जाका होम डेलिव्हरी दिवपाक जाय तेंच्यांनी डेलिव्हरी दिव येता. हय हय, बंद उरतले. हां, जीवन आवश्यक सगळ्यो वस्तू जितक्यो लागता तितक्यो सगळ्यो चालू उरतल्यो. तेंच्यांनी येवन घेवन वता, त्या खातीर त्यो दीसभर चालू आसतले. आमी टायम दवरूंक ना. तो जर टायम दवरलो जाल्यार परत गर्दी जातली. कोणीच पॅनीक आमकां खूब खरेदी करपाक जाय म्हणून करचें न्ही, ते दीसभर चालू आसतले. म्हणजे जे ग्रॉसरी आयटम जितके आसा ते खंयचेच शॉप बंद उरचे ना. ओके, बॉर्डर चालू आसतल्यो. ट्रान्सपोर्टेशन सगळें ज्या पद्दतीन चालू आहा त्या पद्दतीन चालू आसतलें. ना, होम डेलिव्हरी त्यांनी येवन घेवन वयचें. थंयसर रेस्टॉरंट चालू आसचें ना, घेवन वयचें. किचन चालू आसतली, घेवन येता. ओके, बाकीची डिटेल्स जी आसा ही दोनूय कलेक्टरा कडल्यान ऑर्डर काडली वयतली. त्या खातीर परत एकदां म्हणजे हांव वाडट्यो केसीस लक्षांत घेवन सगळ्या लोकां कडेन आव्हान करता, ॲटलिस्ट म्हणजे बऱ्याच जाणांचो की ही चेन ब्रेक करपा खातीर हे आमी परत एकदां एक 4 दीस जे म्हटल्यार ब्रेस्तार, शुक्रार, शेनवार, आयतार सोमारच्यान सुरळीत चलतले. लेबरांनी पॅनीक जावन वयचें न्ही. हांव परत सांगता, म्हणजे लेबरांनी सोमारच्यान सुरळीत रित्या सगळ्यो एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो चालू उरतल्यो. थोडे कडेन कंटेनमेंट झोन मेजर ज्या जाग्यार केसीस वाडल्या थंयसर आयदर पर्वरी आसतले, मडगांव आसतले, कांदोळी आसतले, अशा जाग्याचेर कंटेनमेंट झोन आयज सांजचे पर्यंत कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर आनी कन्सर्न MLAs हांकां विश्वासांत घेवन थोडे कंटेनमेंट झोन हे काही दिसां खातीर, चड दिसां खातीर आसूं शकतले, बट ते डिक्लेअर केले वयतले. ते ठरावीक आसतले, रुटीन सरसकट आसचे ना. त्या ती वाडट्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो लक्षांत घेवन कंटेनमेंट झोन हे तांकां विश्वासान घेवन कशा पद्दतीन कंटेनमेंट, बट कंटेनमेंट झोन जरी केलो जाल्यार थंयसरले ग्रॉसरी शॉप्स ही चालू आसतली. हांव परत सांगता, म्हणजे लोकांनी पॅनीक कंटेनमेंट झोन आपलो जातलो म्हणून आयजूच खरेदी करुया म्हणून करचें न्ही, एक हांव सांगता. वेडिंग्स जेनी कोणाची आसा ती आमी जशी 50 लोकांनी म्हटल्या, तेंच्यांनी परमिशन घेतल्या, ती 50 लोकांनी वचून वेडिंग करची. उरलेल्या लोकांनी वेडिंगाक वयचें न्ही, कृपा करून. म्हणजे हांव लग्नाक वचों नाका अशें म्हणूं नाकात. जात्रा आसतली, उत्सव आसतल्यो, प्रेयर्स आसतल्यो, हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन सगळ्यांच्या बाबतीत थंयसरले म्हणजे जे धार्मीक विधी करपाक जाय ते धार्मीक विधी कोणी आमी बंद करूंक ना किंवा धार्मीक विधी आडयले वयचे ना. त्याच गांवांतल्या लोकांनी तितक्याच लिमिटेड जशें म्हटलां आमी 50 लोकांनी ते धार्मीक विधी करचे. ताज्या व्यतिरिक्त लोकांनी मोठ्या प्रमाणात इन्वॉल्वमेंट करचें न्ही. वॅक्सिनेशन हे जे आतां जे चालू आसा ते ह्या 4 दिसांकूय त्या जाग्याचेर वॅक्सिनेशन आपलो अपॉयंटमेंट फिक्स करून ज्या जाग्यार चलचें. वॅक्सिनेशन ज्या जाग्याचेर कॅम्प जाल्यात तांच्यांनी पॅनीक जावन येवन PHCनी सेकंड डोस घेवचो न्हू. तेंचो वॅक्सिनेशनचो डोस ज्या जाग्यार कॅम्प जाल्ले त्याच जाग्यार वॅक्सिनेशनचो सेकंड डोस तांकां मेळटलो. 18 वर्सां पासून 45 वर्सांच्या मदीं आमचो प्रयत्न चल्ला की टायमार वॅक्सिनेशन सुरू करपाचें. जशें वॅक्सिनेशन आयलें काय ताजी अनाउन्समेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन आनी बाकीच्या प्रोग्रामा खातीर ताजी वॅक्सिनेशनची आसा पळय न्ही ही अनाउन्समेंट ही जातली. Appeal to all our viewers to please follow social distancing and other precautionary measures. Stay home, stay safe. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.